सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. A16 पेज नंबर 8 A16. Paular Paul, waktu suluya, deva dursungi Jerusalem. Paular Paul, marun waktu suluya, deva dursungi Jerusalem. Jerusalem shar deva vustice, Kakacami tu imedum ospace. Jerusalem shar deva vustice, Kakacami tu imedum ospace. Paular Paul, marun vaktu suluya, deva dursungi Jerusalem. Paular Paul, marun vaktu suluya, deva dursungi Jerusalem. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची ही मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव जुझे फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत, तशेंच दुसरे इंतेसांव आयडा रोजा फेर्नांडीस हे आमचे सोंपून गेल्ले भयणी पासत. तांकां देवान सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनेसा फेर्नांडीस, आंजेला सेराव, वन मार्टिन्स. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची शांती पदयात्रा पीस वॉक आयज सकाळी मोलें सावन सुरू जाल्ली आसा. सुमार दारबांदोरा हांगासर पावल्या. खरीत भाशेन आयज जितलेय जाण शांती पासत चलतात तांचे पासत आमी मागण्यांत एक रावुया आनी जंय जंय आमच्यान भितर सरूंक जाता थंयसर तेच बरोबर आमी आसात त्याच जाग्यारूय आयज आमी चलतले तर शांती आमकां सगल्यांक फावो कर. आमचें गोंयचें पर्यावरण राख आनी सांबाळ आनी आमकां सगल्यांक देवदूतांचो आदार दी म्हूण मागुया. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, तशेंच आयज आमी आमच्या राखण्या बोडव्याची परब मनयता. तर आमकां हे राखणे बोडवे आदार करूंक आमी मागुया. जण एकलो इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान खरीत भाशेन देवचाराचेर आनी आमच्या ताळण्याचेर झुजूंक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देव आमकां खरेंच देवदूत नेमता. आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत आमच्या पातकांचेर आड झुजूंक, आमचेर येता तितले वायटाचेर आमी झूज मांडूंक आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक आनी तें सुरक्षीत सांबाळूंक देव आमकां सगल्यांक राखणें देवदूत दवरता. आमकां जण एकल्याक ह्या देवदूतांक दिल्ल्या खातीर देवाक आमी दिन वासुया आनी आमी अदीक आनी अदीक फावो तसली पुर्ती मनशां ह्या संवसारांत देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक ह्या देवदूतां वरवीं आमचे जिविताची आमी राखण करून देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. तशेंच मागुया आमच्या देशा खातीर. आज किरीत भाशेन आमी आमच्या देशाच्या बापायची आमच्या महात्मा गांधीची जयंती मनयता. ताणें आमकां ह्या संवसारांत न्हूच ह्या आख्या संवसारांत पूण किरीत भाशेन आमी ह्या संवसारांत खरे तरेन जिवंक आनी कशे तरेन आमी ह्या संवसारांत बरे आपल्या देशाची राखण करूंक आमकां ताणें शिकयलें. आमी दर दिसाक आमच्या देशा खातीर जे फावो ते आमी जे येवजण्यो काडटात ते देशाच्या बरेपणा खातीर आमी त्यो काडूंक आमच्या किरीत भाशेन आमदारां खातीर आनी विचून काडलेले हे सगळ्या आमच्या सेवकां खातीर मागुया. तांणी बरे मोतीन हे देशाचो फुडार करूंक आनी खरेंच शांतीन हो दीस आमचो चलोव म्हूण तांचे खातीर आमी ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया.
हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूंक आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलों. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका, असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचे सोवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनिताच्या, हितीतांच्या, पेरिजिताच्या, कानानकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. परतून म्हणुया, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शरणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराड घालता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पांखां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. रातचे धास्तेचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नाश करतल्या वरिश्टाक तूं भिवचो न्हय. जबाब. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबू चडशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय
तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब: देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्या. उद्गार: Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui. सगळ्या तांच्या दोलबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गाराच्यान सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचे मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गाराच्यान तुमी भितर सरचीच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गाराच्यान सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हये, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोड तांबोनासतना पळोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी आमचे अंतर्गीत असो जबाब दिला, देवान आपल्या दुतांक तुका राखून दवरल्यात. आमच्या ह्या संवसारांत आमी जियेतना इजायस प्रवादी 7व्या आवेस्वरांत 15वे वडीन म्हणटा, आमकां सगल्यांक राखण करूंक आनी बरे तरेन देवचाराचेर झुजूंक आमकां ह्या संवसारांत दवरल्यान. कोण तरी आमचे राखणदार आसात. कोण गाय ते? हे आमचे राखणे देवदूत. बागेंत क्रिजोस्तम म्हणटा, एक फौज कशी ते उबे आसात आनी झूज देवचाराचेर मांडूंक ते किरीत भाशेन ताका पोरो घालूंक ते आमचे मुखार उबे रावतात. बागेंत बाजील म्हणटा, आमकां जण एकल्याक ह्या संवसारांत दर एका मनशाक हे राखणे देवदूत देवान नेमून दवरल्यात. आनी हे राखणे देवदूत आमकां सगल्यांक आमच्या सगळ्या वायटा वयर देवचाराचेर आड झुजूंक आनी आमचेर येता तितली वायट परिस्थितीचेर झुजूंक आमकां हे राखणे देवदूत आदार करता. आनी पवित्र पुस्तकांत बाबा भयणीनो आमकां खरेंच मेळटा. बागेंत पेद्रू जेन्ना बोणकुणींत आसता आनी तो ताका प्रेजावन घालता, सांकडेनी ताका बांदलेलो आसता, रातचे वेळार देवदूत येवन ताका त्याच्यो सांकड्यो तोडून ताका किरीत भाशेन ह्या बोणकुणींतलो सुटावो करून जेरुसलेच्या दारार ताका उमऱ्यार दवरतात. दाखोड करता की देवाचे दूत आजून पर्यंत आमची सेवा करतात, आमकां राखतात. बागेंत दानियेलाक जेन्ना वागाक खावंक जेन्ना उडयतात तेन्ना देवदूत येवन ताका सांबाळटा. बाबा भयणीनो, असलीं जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटात. आयच्या सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटे तुका राखूंक आनी हांवें तुका तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलों. वय बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत आमच्या झुजान भोव करून वायटव्या झुजाचेर आड झुजूंक आनी देवचाराचे ताळणेंत आमी पडो नासावंक आमकां किरीत भाशेन राखूंक हे राखणे देवदूत देवान दवरल्यात. आनी आमकां जण एकल्याक
एक एकल्याक हो राखणो देवदूत आसा. जायते फावटी आमी परिस्थितीन सांपडटा, जायते फावटी आमी अडचणीक सांपडटा, जायते फावटी आमी मारेकार पिडीक सांपडटा. असले वेळार आमी विसरता, आमी दोतोराशी वेता, आमी दुसऱ्या मनशाची बूद घेता, आमी दुसऱ्या मनशांक विचारता. पूण आमकां जण एकल्याक एक राखणो देवदूत आसा. We have our own guardian angel. We have to implore his help. We have to just call out to him and he comes to our rescue. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी देवान दिल्ले हे राखणे देवदूत आमकां सांबाळूंक ते आसात तयार, पूण आमी तो तांकां उलो मारीत जाल्यार आमकां ते पावतात. आमचे सत्याचे ते आड वचनात. हाका लागून जायते फावटी देवान दिल्ली येवजण्यो आमी पाळूंक गरजेचे. देवान दिल्ले बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमी ह्या संवसारान पळोवंक पावतल्या जेन्ना ह्याच राखण्या देवदूतांक बरोबर घेवन आमी देवचाराचेर आड सुसूंक वावुरतले. आज आमी आमच्या देशाची महात्मा गांधीची जयंती मनयता. बाबा भयणीनो, आमच्या देशाक एक राखणो कसो देवान ताका पाठयलो. ताणें हो आमचो देश बाबा भयणीनो दोशी दोशी फुटून वेतलो आसलो, तो आमकां बरे भाशेन सांबाळून दवरलो आनी ब्रिटीश राजाचेर तो झुजलो आनी आमकां किरीत भाशेन ताणें सुटका दिवंक ताणें एक मुवमेंट सुरू केलो. आनी किरीत भाशेन ह्या मुवमेंटा वरवीं आमकां किरीत भाशेन ह्या देशाची सुटका फावो जाली. आमी जायते फावटी घडीक गांधीजी वयर जायते उलयल्या, ताचे वयर आमी जायते वस्तू सांगल्यात, पूण देवान आमकां किरीत भाशेन हो देश सांबाळूंक एक देवदूत न्हय पूण एक राखणो कसो आमकां ताका पाठयलो. आमी जायते फावटी ह्या संवसारान ह्या देशान जियेता. जायते आडगां आडगां आमचे आमदार करतात खरे, पूण हो देश कशे तरेन पोरजेच्या बरेपणा खातीर सांबाळचो त्यो वस्तू जायते फावटी ते विसरतात आनी स्वार्थी जातात. आज आमी ह्या देशा खातीर मागुया, आमचो देश बरे तरेन उदारगतीच्या रस्त्यार चलूंक. उदारगत म्हणटा तेन्ना निसणटण करून न्हय, पूण बऱ्यो वस्तू पोरजेच्या बऱ्याक पडटात तश्यो, पोरजेच्या फायद्याक पडटात त्यो वस्तू आमी आपणावंक आनी पोरजे खातीर ते वावरूंक तांकां तांचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. तशेंच आज बाबा भयणीनो, आमची बाबा भयणां शांतीची पदयात्रा करतात. मोल येता आनी ती भायर सरल्यान सुरवातेक आमचो फादर सांगतालो दरबंदरा पावल्यान जायते कडेन वाटे तांकां तोकूच जातलो. ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया, सगल्यांक बरे तरेन ही पदयात्रा करूंक शांतीची पदयात्रा तांणी बरे तरेन ह्या पदयात्राचो फोड काडूंक आनी दुसरी जी कोण पळयतात ताणें आपलें मन उजवाडावंक आनी ह्या मनांत मोळे ह्या आमच्या बाबा भयणांक जे कितें उदारगती खातीर निसणटण करूंक सरकार येवजिता तांचें मन उजवाडाय म्हूण आमी किरीत भाशेन मागुया. बाबा भयणीनो, आमी जायते फावटी मागता पूण आमची उतरां निर्फोड, आमी जायते फावटी घडये तांकांच पाठिंबो दिता. आज किरीत भाशेन आमचें मन उजवाडया, आमकां जाता जाल्यार पाठिंबो दिवंक आमी फुडें सरुया आनी अशें आमी हे शांतीचे पदयात्रेन वांटो घेवंक वावरुया. आमी जायते फावटी शांतीन वावुरता तेन्ना हे आमचे राखणे देवदूत आमकां किरीत भाशेन आदार करतले. आनी जशें आज आमच्या अंतर्गितान जबाब आमी म्हणला, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात, आमकां सदां काल तेच देवदूत सांबाळटले आनी राखतले. सगळे वायटाचे झुजूंक, सगळे आमचे ताळणेचे झुजूंक आनी सैतानाक आमच्या जिवितांतलो पयस करूंक हे राखणे देवदूत आमकां सदां काल आदार दितले म्हूण आमी आज किरीत भाशेन ह्या बरवंशान जिवन आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटा वेडार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. Calvarazzio urbaca, vedi cirporo a danzata. Tu sos mogato dove doita, taka e kota di grosmata. Mogal bapa doya nutri di betoni manun tuje. I bedoni manun tuje, I tu ci pusa
Sincerity, vamos cartaclo, din vasteri, disposition, dos naravi, Vitoi da deva, urgituci. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाखले पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भू पवित्र देवा, फावो ते पुरी या वाकाणीच्या बलिदानात वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी आमची बेटोणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गात थांबनासतना तुका वाकाणटात तशें तांच्या आदारान आमचे जिवीत संवसारांत तुजे वाकाणणेचे निरंतर बलिदान जावं. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराक सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काडी आनी सूर तां जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकाणटना तुजीच मोहिमा आमी वाकाणटा, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रुसनाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी 2 फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजे मोहिमेन संतोसता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार. तांचे सांगाता तुका पोरनिपाट करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tolvaraco survespor tu. Surgane संसार बोला तुझ्या वैभवा. स्वर्गीत का सोय सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. स्वर्गीत का सोय 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 सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूस ताणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रोगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक पुरात. बाबार्थाचो गुट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्साई पुनरुज्जीवनपणा पोरगी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वंची कास तुका समर्पिताव. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन भासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेसाक तुजे पोरचोरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा. ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर वयचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमया खातीर मागणे मोगाळाची जी मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान पोवपोय संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेतां. हे घडये हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळटा हांव तुका वेगळटा आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Ore por votarami Ilias novisarki Amaru kadurici Oshikenna patori Asuriaco sagati Tanche je por tanche por
소미 제수 소미 제수 소미 제수 박수려서 상하리 안첸체본 안첸본 소미 제수 소미 제수 소미 제수 तुझ्या दुता मुखार तुझें किर्तन गायता मोशा देवा. रातुया. भोव मोगार बापा देवदूतांचो उंडो आमा मनशाचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोश बरीत काडसाक आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयणांत जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड, आमचें ओकोत आनी घोटायेचें पोसण म्हूण ओळखूंक ह्या आमचे सुर्गीचे सांगाती आमचें मन सदांच जागें दवरूंक आनी अशें शांतीन हें जिवीत सारल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजे मुखामोळ रूप भोगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, जशें सुरवातेक सांगलां, आयज आमची शांती पदयात्रा सुरू जाल्या मोलेंतावन. सकाळीं भायर सरल्या 5 वरांचेर आनी आतां सुमार घडये उसगांव पावल्या जातली. किरीत भाशेन हे जे चलून येतात आमची भाव भयणां, तांची पासत आमी मागुया तांकां सगल्या वायटांतली देवान निवारूंक. आनी आमचे मदलीं जायतीं जाणां तांचे बराबर मदें चलतलीं, तांकां सगल्यांक ही शांती फावो कर म्हूण मागुया. किरीत भाशेन सांजे 3 वाजता कुट्टाळे जंक्शनार तावन भायर सरतली आनी वास्को चलून येतली. वाटेर आमी तांचे बराबर चलचें. आमच्या गांवांत, चिखलेच्या गांवांत सुमार 4 वरांचेर भितर सरतली. जाल्यार तेन्ना तांचे बराबर आमी चलुया, तांकां आमचो सांगात दिवया. जांचे लागीं चलूंक जायना मागणें करुया. आनी हे भाशेन हो आख्खो दिसभर आमी मागण्यांत घट रावुया. ही शांती आमकां फावो कर, आमच्या देशाक ही शांती फावो कर, आमच्या गोंयच्या राज्याक ही शांती फावो कर म्हूण मागुया. आनी जशी आमची प्रेयर इंटेन्शन्स आसात ह्या पदयात्राक, ती आमी आमच्या मनान आख्खो दिसभर आयज घडोवया. जे आमचेर राज चलयतात तांकां फावो तें विजडम, तांकां फावो ती जाणवाय दी म्हूण मागुया. आनी सगल्या लोकांक आमकां एकामेका सवें शांतीन जिवंक, सृश्टी लागीं शांती जिवंक, किरीत भाशेन हे आमचे मागणे पृथ्वे खातीर ह्या वेळार आमी भेटोवया. सरपदवीदार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसाय. हें सगलें अस्तित्वान आसाय तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय. आमी आमच्या भावा भयणां बराबर कोणाकूच दुखय नासतना जिवंक तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वेर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिल्ल्यांक वाटावंक आमकां धीर दी. मारून खावूंक न्हय, बगोर ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, सुरोबाय सगल्यांक वोंपूंक आनी न्हय प्रदूशण आनी दुस्फोट करूंक आमच्या जिवितान पेकोवणी फावो कर. दुर्बळांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार जे फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुज्या उप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून भिरांतीन आनी ध्यान मनान भरून सगळे रचने सवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें वळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या संकश्टाच्या वेळार न्हीद, मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
आयच्या दिसा सगळ्यांच्यान घडये पदयात्राक जॉयन जावपाक जावचें ना, पूण जे सुवातेर तुमी आसात आतां सकाळीं ते सांजेर मेरेन खंयच्याय वेळार तुमी चलूं येता. तुमचो घडी एक व्हिडिओ ऑर एक फोटो काडून आयज फेसबुकाचेर शेअर करूंक जाता की तुमी ही पदयात्रा आयज केल्या म्हूण. आनी हे भाशेन आमी एकामेकाक हें उत्तेजन दिवया आनी एकामेकाक बराबर आमच्या गोंयांत आमच्या राज्यांत आमी शांती पसरुया. आयज कालच्या दिसाक आमची भयण एल्विरा फोंडवे वाड्यांतली सोंपून गेल्या. आयज 10:30 वाजता तिचो इंतेर जातलो. तांच्याय घोराब्या पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात राखणे देवदूतां बरोबर आमी ह्या संवसारान आमच्या वायटाचेर झुजूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Moso patrão coro, Tuji kushik salya, Tuso kuri subai, Tolie moche pa, Golia casa toli, सुकण्या कापले गोडे मुनशाच्या पुता जागोराच्या मोसो पाडलो करू तुझी खुशी साऱ्या Uso purisuba, Sonie moje fa.